जेजू आपयता, जेजू आपयता, म्हाका तुका गोपाळ आपल्या जेजू आपयता, जेजू आपयता, जेजू आपयता, म्हाका तुका गोपाळ आपल्या जेजू आपयता. जुवांवाचें शुभ वर्तमान. थोड्याच वेळान तुमी म्हाका पळोवचे नात आनी थोड्या वेळान तुमी म्हाका नव्यान पळयतल्यात. ताच्या शिसांतल्या कांय जाणांनी एकामेकाक म्हणलें. तो सांगता, थोड्याच वेळान तुमी म्हाका पळोवचे नात आनीक थोड्या वेळान तुमी म्हाका नव्यान पळयतल्यात आनी हांव बापाशी वेता हें तो आमकां म्हणटा हें कितें? तर ते म्हणटाले. तो थोडो वेळ म्हणटा तें कितें? तो सांगता तें आमकां सोजमना. ते आपणा कडेन विचारूंक करताले म्हूण जाणा जावन जेजून म्हणलें, थोड्याच वेळान तुमी म्हाका पळोवचे नात आनीक थोड्या वेळान तुमी म्हाका नव्यान पळयतल्यात. अशें हांवें म्हणलां ताचो अर्थ तुमी एकामेका कडेन विचारतात. हांव तुमकां सत सांगता, तुमी रडटल्यात आनी पिरगतल्यात, पूण संवसार कुशाल बरीत जातलो. तुमी कोंती बरीत जातल्यात, पूण कोंतीचे बोलदेक तुमकां मेळटलो संतोश. देवाचें उतर हें.